नमस्ते. जय शियाराम. जय श्रीराम. आयज आमच्या मदीं बाब ॲडव्होकेट यतीश नाईक, तशेंच बाय प्रिया राठोड, तसोच बाब जयेश शेडगांवकर आनी तुमी सगळे पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रेस मिडिया, प्रिंट मिडिया, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आयज खास करून हांगासर तुमकां आपोवपाचें आनी हांगासर जमपाचें कारण म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टी जी आहा यांच्या पांया पोंदची सद्या जमीन सरपावंक लागलेली आहा. नाका जाल्ले टीएमसीच्या बद्दल आमची जी पार्टी चीफ आहा ममता बॅनर्जी हांच्या बद्दल नाका जाल्ले त्यांचे लोक जे आहा वक्तव्य करपाक लागलेले आहा, सोशल मिडियाचेर नाका जाल्ले पोस्ट घालपाक लागलेले आहा. काल पयर कोण तरी ट्रेनीसून बंगाली देंवोन येतात जाल्यार ते मतां मारूंक येता म्हणटात. हे तरेचे सगळे नाका जाल्ल्यो अफवा ह्यो भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी चालू केल्ल्यो आहा. हांव मनापासून तांचो निषेध करता. भारतीय जनता पार्टीची पांयापोंदची जमीन सरकारी म्हटल्या आसतनाच तांकां एक भंय पडला. जो कोण तेंचे विरोधान स्ट्रॉंग असो उबो जावपाक वयता तेका ते सदांच नेगेटिव्ह करपाचो प्रयत्न करता. तो मागीर कोणूय आसूं, जे मेरेन तेंच्या वांगडा आसता ते मेरेन तो बरो, ते मेरेन तो संत. पूण स्लोली तेंच्या पासून पयस केलो किंवा खंयची एखादी पार्टी तांकां स्ट्रॉंग वचपाक लागली, तांकां दिसले की लोक आमच्या पासून पयस वयतात, ते पार्टीक अटॅच जाता जाल्यार ते पार्टी संदर्भान, त्या पार्टीच्या नेत्या संदर्भान एक नेगेटिव्हिटी तयार करपाची ही प्रवृत्ती जी आहा ही भारतीय जनता पार्टीन आसा. आयज आमी खूब कडेन पळयता, सोशल मिडियार आयकतात की ममता बॅनर्जीक एंटी हिंदू म्हणपाचो प्रयत्न जाल्लो आहा. हांव गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदता, ममता बॅनर्जीक जे एंटी हिंदू हे जे भारतीय जनता पार्टीवाले म्हणटात हो तांचो स्टेटमेंट बेजलस आहा, ताका कांयच खंयचोच आधार ना. ममता बॅनर्जी एंटी हिंदू ही आसपाकूच शकना. ममता बॅनर्जी ही एक प्युअर ब्राह्मण समाजातली चली. ताजो बापूय स्वतंत्र सैनीक, ह्या देशा पासत तेणीन काम केल्ले आहा, देश स्वतंत्र करपाक तेणी काम केल्ले आहा. आणि ज्या राज्यान 19 डिस्ट्रिक्ट आसात त्या 19 डिस्ट्रिक्टांसून वेस्ट बेंगलाक 19 डिस्ट्रिक्ट आहा, त्या 19 डिस्ट्रिक्टांसून 16 डिस्ट्रिक्टांनी हिंदू बाहुबल्य पॉप्युलेशन आहा, हिंदू मेजॉरिटी पॉप्युलेशन आहा. ज्या राज्यान वेस्ट बेंगलान हिंदू पॉप्युलेशन 70% आहा आणि रेस्ट अदर्स आहा, 70% हिंदू आहा आणि बाकीचे 30% आहा, जाल्यार 3 फावट ममता बॅनर्जी थंयसर फुल स्विंग इलेक्शन जिखली आणि मोर दॅन 50% वोट शेअर तिणेन घेतलो. जाल्यार थंयसरल्या हिंदूंनी वोट मारिनासतना ममता बॅनर्जी जिखली काय कितें? थंयसरल्या हिंदूंनी वोट मारला म्हणून तिजो वोट शेअर जो आहा वो 50%च्या मेरेन वो 50%च्या भायर पावलो. आयज 213 आमदार टीएमसी कडे आहा, आनीक 6 हाडलेत ते कुशीन, पूण जिखले पळय तेन्ना 213 आमदार जिखलेले. ह्या 213 आमदारांसून 160 आमदार हे हिंदू आहा वेस्ट बेंगलान. जाल्यार तिका एंटी हिंदू कशी म्हणूंक शकता? हे जे सगळे आहात पळय भारतीय जनता पार्टीवाले, यांच्यांनी भायर दुसऱ्या राज्यांतल्या लोकांक पिशे करपाची कामां केल्ली आहा. पूण बंगालान ममता दिदीक खूप पसंती आहा म्हणून तिचो 3रे फावट सरकार येयलो. हिंदू मेजॉरिटी पॉप्युलेशन जे आहा हे ममता बॅनर्जी वांगडा बंगालान ठामपणे उबे रावता म्हणून आयज मेरेन ती थंयसरली 3रे फावट चीफ मिनिस्टर जाली. केन्ना तरी अशेंय पळयता आमी की रोहिंग्या पार्टी रोहिंग्यान भितर घेतल्या. रोहिंग्या म्हणजे कितें? 1971 जेन्ना बांगलादेश आणि पाकिस्तानाची फाळणी जाली त्या वेळार सरकार काँग्रेसीचो आसलो. ही फाळणी करपी त्या वेळार इंदिरा गांधीन केल्ली आणि इंदिरा गांधीन फाळणी केल्या म्हणून त्या टायमार वाजपेयी लोकसभेन इंदिरा गांधीक दुर्गा मातेचो अवतार म्हटलेलो. हे मुद्दम उल्लेख करता हांव. वाजपेयी श्री अटल बिहारी वाजपेयीन इंदिरा गांधीक दुर्गा माता म्हटलेली. कित्याक लागून सांगता ते कॅन्सिलाक बी कळटले. सो त्या टायमार फाळणी जेन्ना जाली त्या टायमार जे लोक शरणार्थी म्हणून भितर येयले ते वेस्ट बेंगलान येयले, ते आसामाक येयले, ते वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी गेले आणि इंटरनॅशनल लॉ जो आहा
हेच्या प्रमाणे शरणार्थी जे असता तो खंयच्याय जातीचो खंयच्याय धर्माचो आसूं तेका आमी शेल्टर दिवप हो इंटरनॅशनल लॉ आहा आणि ते मेरेनसून तांकां रोहिंगे मुस्लिम अशें म्हणटात. पूण आयज तुमकां एक हांव सांगता, त्या टायमार येयली पळय त्या टायमार काँग्रेसचो गव्हर्नमेंट आसलो, त्याच्या उपरांत 35 वर्सां ज्योती बासू हो कम्युनिस्टांचो गव्हर्नमेंट थंय आसलो. ममता बॅनर्जी हाली येयल्ली आहा. ममता बॅनर्जी ह्या रोहिंग्यांक घेवन येवंक ना, तर रोहिंग्यांक कोणी घेवन येयल्लो हेचेर अभ्यास करपाची भारतीय जनता पार्टीन आणि भारतीय जनता पार्टीचे भक्त पळय आहा तेंच्यांनी करपाची गरज आहा. आयज जर सगळ्याहून सुबेज रोहिंगे मुस्लिम जर आसत जाल्यार ह्या आसामाक आहा. सगळ्यांक खबर आहा, हो डेटा आहा. हांव हे खोटें उलयना, कोणी गुगलार गेले जाल्यार तुमकां कळटले. आसाम स्टेटीन हे सगळ्याहून सुबेज रोहिंगे आहा आणि आसामान सरकार कोणाचो आहा? ह्यात भारतीय जनता पार्टीचो आहा. जाल्यार पयले तांकां कित्याक भायर काडिना? ताकद आहा जाल्यार पयलीं तांकां तेंच्यांनी भायर काडपाचे, बाकीचे दुसरे कडेन वचपाचे. मागीर आयज ममता बॅनर्जी एक चीफ मिनिस्टर आहा, सादेशी चीफ मिनिस्टर एक स्टेटीची. चीफ मिनिस्टराचो पावर कितें? चीफ मिनिस्टराकडे पावर जो असता हो पुलिशे मेरेनचो तिचो पावर असता. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर ती जे असतात, चीफ सेक्रेटरी सुद्धा जो सेंट्रल गव्हर्नमेंटान धाडलेलो असता पळय तो असता. राज्यपाल सुद्धा भायल्या राज्यांसून येऊन जो धाडलेलो असता तो असता. त्या राज्यातलो राज्यपाल थंय जायना, जसो आमचो राजन आल्लेकर दुसरे कडेन धाडला ते भाशेन. जर पुलीस तिचे कडेन आहा, हांव सिंपल गोंयकारांक एक प्रश्न विचारता, जी बॉर्डरी सांबाळपाची जबाबदारी जी आहा इतली वर्सां असली आणि आता जी आहा, पयली काँग्रेसी कडेन असली आयज बीजेपी कडेन आहा. होम मिनिस्ट्री कोणा कडेन आहा? बीएसएफ कोण सांबाळटा? आमचो मोठा भाई अमित शाह, हे सगळ्यांक खबर आसतले. आर्मी कोण सांबाळटा? बाप श्री राजनाथ सिंग. हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाकडे बॉर्डरी जर सांबाळपाची काम जबाबदारी दिल्ली आहा, हांव जर म्हजे पार्टीचे दार तुमकां उगडिना जाल्यार तुमी कशे भितर येतले? हो सगळ्याहून व्हडलो प्रश्न आहा. तर हे जे म्हणटात न्हू बांगलादेशाकसून मुस्लिम घुसतात आणि तांकां वोटर करतात, हे टोटल फेक आहा. हो फेक प्रोपगंडा आहा. गोंयकार पिशे ना. येणाऱ्या काळात हांगासर गोंयकारांनी ठरयल्ले आहा टीएमसीच वो बीजेपी पासात एक घरा धाडपाचो पर्याय आसा. हे सगळे गोंयकारांनी ठरयल्ले आहा आणि गोंयकार जे ठरयला पळय तेच करतले. कारण भारतीय जनता पार्टीचो हो सरकार लोकांचे दृश्टीन गोंयकाराचे दृश्टीन अशी तांकां मॅन्डेटूच दिवंक नासली. हांवूय आहा त्या टायमार, हांवूय हारला, म्हाकाय खबर आहा. भारतीय जनता पार्टी म्हणून हांव हारला थंय. टिव्हीन जो हांव हारला पळय हांव बीजेपी म्हणून हारला. हांव किरण कांदोळकर म्हणून हारूंक ना. सो भारतीय जनता पार्टी नाका म्हणून लोकांनी एक दुसरो पर्याय तयार केल्लो, पूण तेय सरकार करूंक पावले ना. तेंच्यांनी पयलीं 2 धाडले, पयलो 1 धाडलो, मागीर 2 धाडले, मागीर 10 धाडले. आतां आनी उरलेले धाडटले. कितले उरतले ते म्हाका खबर ना. सध्या गोंयान ऑपोजिशन पार्टी म्हणटा ती उरलेली ना, जेंका आमी ऑपोजिशनूय म्हणटाले. कित्याक ऑपोजिशन जर पार्टी उरतले जाल्यार 10% तरी ते आमदार आसपाक जाय. 40सून 4 आसपाक जाय, ते आयज उरलेले ना. सो भारतीय जनता पार्टी सगळे हायजॅक करपाक गेल्ली आहा. पूण म्हाका दिसता हे जनता पळयता. तुमकां दिसता आसतली जनता मुकट्यांनी पळयता, पूण जनता सगळे आपले दोळे उक्ते धरून पळयता. आणि येणाऱ्या काळात 2022 जे फेब्रुवारीन इलेक्शन जातले, हे ठामपणे हांव सांगता गोंयकार जो निर्णय घेतलो हो ज्या दिसा निकाल हांगासर लागतलो पळय त्या दिसा भारतीय जनता पार्टी कटली की फाटल्या 5 वर्सांक आपण हे सगळ्यांक घेवन भितर आणि जे राजकारण घडयले तितूनसून आपण केदी व्हडली चूक केली ती. देव बरें करूं. दोनूच मुद्दे मांडटा कित्याक आमचे लिडर किरण बाब सगळे हे केला कवर केला. दोनूच गोष्टी उलोवंक सोदता तुमचे कडेन. आणि एक फॉल्स प्रोपगंडा म्हणटा तो बीजेपी करता की टीएमसी भायलो पक्ष म्हणून. लक्षात घ्या, काँग्रेस पार्टी खंय जल्माक आयली, बीजेपी पार्टी खंय जल्माक आयली, गोंयांत आयली. एनसीपी पार्टी खंय जल्माक आयली, गोंयांत आयली. टीएमसी नॅशनल पार्टी, टीएमसीचो जल्म बेंगॉलात जालो. टीएमसीची लिडर आसा ममता बॅनर्जी, ती बंगालची. पूण तो पक्ष आता नॅशनल पार्टी जाल्या. ती 2016 नॅशनल पार्टी जाली. इट इज ऑल इंडिया पार्टी. आणि ह्या ऑल इंडिया पार्टी रिजनलूय म्हणूंक शकना कित्याक आता तिचो स्टेटस ऑल इंडिया पार्टी जालो. आणि ती भायली पार्टी न्हय. हे म्हणटा पळय भायली पार्टी म्हणून, तांणी पयलीं सांगचें
की काँग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, एनसीपी पार्टी त्यो जल्माक गोंया आयल्यो. सो हो फॉल्स प्रोपगंडा बंद करचो. दुसरी गोष्ट, बोगस व्हिडिओ काढपाचें काम चल्लां. बोगस व्हिडिओ. रेल्वे स्टेशनार वता आनी खंयची एक ट्रेन येता, जर आता कर्नाटकाची ट्रेन येता, त्या ट्रेनीन कोण आसतलो? कर्नाटकाचेच लोक आसतले. हे वता थंय आनी बेटो कितें करता आनी कितें म्हणून टीएमसीन लोक हाडले म्हणून सांगता. खंयची आनी खंयची ट्रेन, बेंगॉलची काय खंयची? हे व्हिडिओ सगळे फेक. हे फेक व्हिडिओ. ह्या व्हिडिओ 4 आण्याचो वालोर ना. आणि एक फॉल्स प्रोपगंडा मशीन जे आसा बीजेपीचे आणि बाकीचे तांचे फ्रेंड्स, एलायज, एक्स एलायज, तांचो परिवार. आता कितें आहा, परिवार म्हणटा ते तुम्ही आयकलां? ऑपोजिशन लिडर आमचो बीजेपी सरकाराक कितें म्हणटा ते आयकलां? आमचो ऑपोजिशन लिडर तो आता उरला काय ना म्हाका खबर ना, कित्याक 4 ना जाल्यार थंय स्टेटस वता 10%. पूण तो ऑपोजिशन लिडर हांवें पयलीं सांगला तुमकां, ह्या ऑपोजिशन लिडरान प्रमोद सावंतान अशी गोंयची दुर्दशा केली, मनोहर पर्रीकारान अशी गोंयची दुर्दशा केल्ली, नरेंद्र मोदीन ह्या देशाचे ऍडमिनिस्ट्रेशन अशें वाट लायलें, अमित शाहान ह्या देशाचे ऍडमिनिस्ट्रेशन अशें वाट लायलें. तो कितें उलयता? सो ते बरे सुशेगाद आहा. बीजेपी काँग्रेसीच्या आमदारांक घेता भितर. काँग्रेसीचो ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो तो कांयच उलयना बीजेपीचेर. सो अशा तरेचे तांचे हे चल्लां. पूण टीएमसी आयिल्ल्याक, आफ्टर दी एंट्री ऑफ टीएमसी इन गोवा, आणि आम्ही सगळे लोकांनी टीएमसी पक्षाचो झेंडो धरिल्ल्याक आणि लोक धरता, लोकांनी टीएमसी विशयी आता मोग हे केला, जागयला. हे पळोवन ही फॉल्स प्रोपगंडा मशीन जे आसा ह्या पार्टींचे, बीजेपीचे, ते आता हायपर एक्टिव्ह जाला. पूण लोक ते फटिंगपणा म्हणून जाणा. लक्षात घ्या, गोंयच्या इलेक्शनाक कोण इलेक्शनाक बसतले? गोंयकार बसतले. टीएमसी कॅन्डिडेट जे घालतले आता ह्या इलेक्शनाक, ते खंयचे कॅन्डिडेट? गोंयचे लोक. गोंयचे सुपुत्र, गोंयच्यो धुवो ते लोकांकडे वतल्यो पक्ष घालतकोच कॅन्डिडेट म्हणून. मतदार कोण? गोंयकार. सो हे बेंगॉल एक कितें चलयलां? आनी जेन्ना किरण बाबान सांगला ते भशेन, जेन्ना तुझे परफॉर्मन्स 0 जाता, जेन्ना तुका आपल्या सरकारान ह्यो गोष्टी केल्या हे दाखोवंक तू शकना, तेन्ना तू टेंजंट एजेंडा हाडटा. आनी तो टेंजंट एजेंडा गोंयकार खोपोवन घेवपाचे ना. कित्याक गोंयकारांचे मुद्दे आसा. एम्प्लॉयमेंट. तुम्ही कितले युथांक आमचे जॉब दिले, तुम्ही कितले रोजगार फॅसिलिटी तयार केल्यो, तुम्ही म्हारगाय कंट्रोलान हाडपा खातीर कितें पॉलिसी केली, पेट्रोलाचे प्राइस कंट्रोलान हाडपाक तुम्ही कित्याक फेल जाले, डिझलाचे प्राइस हाडपाक कंट्रोलान फेल कित्याक जाले, गॅसाचे प्राइस कंट्रोलान हाडपाक फेल कित्याक जाले, ह्यो गोष्टी तुम्ही एक्सप्लेन करूंक शकना. म्हणून तुम्ही आता कितें भलतेच उलोवंक लागल्या. पूण लोक पिश्यांनी. लोकांच्या नदरेन मुद्दे ठाम आहा. एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, म्हारगाय, तुझे गॅस, पेट्रोल, डिझल वाड. सो हे मुद्दे आहा. पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय, खंय पावला पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर? डेडलायन दिली खड्डे हे करपाची. ताका येवनी आमच्या बरोबर मुख्यमंत्र्याक, नाजाल्यार ताच्या आमदार मंत्र्याक, ताका दाखयता प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत रस्ते खड्ड्याक आसा. होणके खड्डे सगळे आसा. खड्डे होणके सगळे आसा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत. आमच्या मतदारसंघात हांव दाखयता, वाड्याचे वाडे रस्ते पिड्ड्यार जाल्या, अजून सारखे करूना. हे मुद्दे, त्या मुद्द्यांचेर हांचे कडेन जाप ना. आणि अशें आसतना टीएमसीचे नाका आशिल्लो फॉल्स प्रोपगंडा करता पळय, लोक पळयता. अरे लोक म्हणटा, वता तेन्ना आमी लोकांक मेळटा तेन्ना लोक म्हणटा, अरे मुद्दे म्हणटा तेच आसा, एम्प्लॉयमेंट, म्हारगाय, ते म्हणटा थंयच दवरला आनी तांचे नाकाशलेच उलयता. लोक पिशेना. गोंयचे लोक इंटेलिजंट लोक, तांकां सगळें खबर आहा. तांणी डिसायड केला आमकां घरांत हाडपाचें. फक्त भुतां दमपाचो टायम येवनी.
टाइम जावन सोमते घरा ये. सो इतलेच लोकांकडे तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता, लोकांक सांगूंक सोदता की हे व्हिडिओ फेक, वो प्रोपगंडा फेक. आनी सावध रावा, कित्याक परफॉर्मन्स जेन्ना दाखोवंक शकना तेन्ना असली सगळी कारस्थानां करप हे बीजेपीक नॅचरल. तेन्ना लक्षांत धरचें आनी लोकांनी सावध रावचें. इश्यूज खंयचे आसा तांचेर जाप दिवंक येना म्हणून हें करतात तें लक्षांत दिवचें. फर्स्ट पॉइंट, जो एंटी हिंदू टीएमसीक म्हणतात त्याचा हांव पूर्ण तरेन निषेध करता. फर्स्ट, आता जेन्ना आमी खुबशा न्यूज पेपराचेर आनी व्हिडिओज जे सर्क्युलेट केल्ले आसा, हे आनी कोणे करूंक ना, हे भाजपा सरकारान केला. ते तुमी पळयतात, खंयची गाडी येता, ट्रेन येता, कितें येता, बंगालचो येयलो, हे येयलो, तो येयलो, टीएमसीन हेंकां हाडले म्हणून म्हणटात. हो फेक व्हिडिओ आनी फेक न्यूज. हे खुबशा पेपरांनी डिक्लेअर सुद्धा केल्लो आसा की दिस इज टोटली फेक म्हणून. सेकंड पॉइंट सांगपाचें आसा, आमच्या मुख्यमंत्र्याक जे रुलिंगान आसात, रुलिंग पार्टीन, हो वेळ जो आसा आमच्या गोंयचे प्रजेक आधार दिवपाचो वेळ. पहिली 2 वर्सां जाली कोरोनाक लागून इकॉनॉमी सारकी झिरो जाल्ली आसा. हेल्थ कोणाचे सारखे ना. हे जे पार्टी सरकारान आसा जाल्यार हेणी पयली आमच्या प्रजेचे सुख आणि दुःख कितें आसा ते पळोवपाचे. इन्स्टेड ऑफ दिस ही पार्टी जी आसा ती फक्त जो मनीस कोण फुडें येता, लोकांचे आदाराक येता, तेंचे पांय ओडपाक लागल्या. तांकां हे सगळे कामां करपाक नाका. जे गोंयभरान कामां आसात ते कामां करपाक नाका. प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर वॉटर सप्लाय ते काय दिवपाक नाका. पेन्शन्स येताले आमी आतां पळयला, खूब 2-3 आतां 4-5 म्हयन्यांचे आतां खुबशा लोकांचे पेन्शन्स जे आसा ते स्टॉप केल्ले गेल्ले आसा. आनी ते कित्याक स्टॉप केल्ले गेल्ले आसा तेवूय सांगता तुमकां. जशें इलेक्शन लागीं जातले पेन्शन्स रिलीज करतले. ते बायलांचे जावं, विधवांचे जावं, सिनियर सिटीजनांचे जावं, वा आनी कसले जावं, जी कितली फायलो पेंडिंग आसा ते तेन्ना जे तेंचे वोटर्स आसा तेंचे फायला सगळे पास करपाक ट्राय करतले. ह्या भाजपा सरकाराक क्लियरली सांगूंक सोदता, जर तुमकां दिसता हे सगळे प्रोपोगंडा जर तुम्ही करतले आनी तुमकां अशें दिसता की तुम्ही जिखून येतले, निवडून येतले ह्या येता त्या इलेक्शनाक, सारखे रॉंग तुमचे. अशें जावं शकना. आमी 2021 रावतात ह्या काळान, आणि ह्या काळचे जे भुरगे आसा, आमचे यंगस्टर्स आसा, आमचे यूथ आसा, जो आमचो देश आसा, देशभराचे लोक आसा, महिला आसा, तांकां खबर आसा की ही पार्टी एक फोटींग पार्टी. जे कितले तेंच्यांनी प्रॉमिस केल्ले सगळे तेंच्यांनी फट कितें आसा ते दाखयले. सगळ्याच जाग्यार फटयले इन एव्हरी वे. एक सुद्धा असलो वाठार तेंच्यांनी दवरूंक ना की तेंच्यांनी प्रॉमिस केले आणि ते करून दाखयले, निभोवन दाखयले. फेक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी म्हणतात ते फेक. बायलांक सुरक्षा म्हटलेले, बेटी बचाव बेटी पढाव म्हटलेले, खंय गेले ते? देशभराचे सोडून घ्या, या राज्यांतूच पळयात, गोंयच्या राज्यात कितलेशा बायलांक कितले अत्याचार जाल्लो आसा, रेप जाल्लो आसा, कितें कितें जाला, मॉलिस्ट्रेशन, सगळी फायला थंयच्या थंयसरूच आसात. खंयच्या फायलांचेर हांच्यानी बरोबर काम केला. इवन पुलीस जेन्ना काम करतात, इन्व्हेस्टिगेशन करतात, थंय सुद्धा तेंच्यांनी थांबोवन दवरलेले आसा. म्हारगाई म्हणटा, आता जेन्ना तुम्ही हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन हे सगळे सेपरेट कम्युनिटी करतात, कितें लोकांक कळना? लोक कितें पिशे आसात? लोक शिकलेले आसात. ह्या गोंयांत लोक शिकलेले आसात आणि लोकांक कळटा. दिस इज नॉट द टाइम टू से दॅट दिस पर्सन बिलोंग्स टू हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, or Catholic community or any other
कम्युनिटी. ह्या भुरग्यांक ह्या लोकांक सगळें खबर आसा की हो टायम हो वेळ तशें करपाचें न्हू, डिस्क्रिमिनेशन करपाचें न्हू. हो टायम जाल्लो आसा जगपाचो. एक साधारण मनीस जगतलो जाल्यार तेका साधारण जें आसा वॉटर, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, गुड एड्युकेशन अँड गुड हेल्थ हे जाय. ह्या काळान तुमचे भ्रष्ट बुद्धीन जे चल्ला हिंदुत्व हे नाका. आणि जे तुम्ही एंटी हिंदू म्हणटात हाचो आम्ही सारको निषेध करता पूर्ण तरेन. आणि टीएमसी ही पार्टी ही सगळ्यांची पार्टी. जेन्ना ममता बॅनर्जी लास्ट गोंया आयिल्ली तांणी क्लियरली म्हटलेले टीएमसी स्टँड्स फॉर टेम्पल, मॉस्क, चर्च. क्लियरली. त्याच्या उपरांनी जर तुम्ही अशें डिस्क्रिमिनेट करपाक सोदता जाल्यार हे तुमचें डिस्क्रिमिनेशन हे पास जावपाचें ना, फेल जातलें. थँक्यू. बेसिकली हे जे फॉल्स प्रोपोगेंडा चलता पळय, म्हाका एक क्लियर कटली तातूंतली सायन दिसता की बीजेपी इज रिटेनिंग विथ सिंगल नंबर्स आणि आता ते खंयच्यान तरी बाबा कशें ना कशें करून तरी डबल फिगरा कडेन वचपाचो प्रयत्न करता, विच इज नॉट पॉसिबल. इतके जर क्लियर आसा रादर देन प्लेइंग इट व्हेरी स्पोर्टिंगली खेळच्या पेक्षा खंय तरी ते 20-21 इयर्सान आसा, 10 वर्सां फाटीं वचनाका, रिलिजियस गेमी खेळनाका. दे हॅव टू टॉक समथिंग अबाउट डेव्हलपमेंट विच दे हॅव डन इन लास्ट 10 years. आणि हे जर तुम्ही काय करूंक ना म्हणून तुम्ही लोकांक जर आमकां परत 10 वर्सां फाटीं व्हरता, खंय तरी धर्मा कडेन खंयच्या तरी ह्याच्या कडेन जर व्हरता जाल्यार खरी ती वायट गोष्ट आसा. सो त्याच्या खातीर हांव गोंयकारा कडेन मागता असले जे फेक न्यूज जे आसा कोणीय जावं कोणाच्याय विरुद्ध घालूं, खंयच्याय पार्टीच्या विरुद्ध घालूं, लोकांनी आपले थंड तकली धरून तेचेर लक्ष घालचें. वेदर ती खरी गोष्ट काय खोटी गोष्ट ही स्वता पयली आपूण तपासची आणि त्याच्या उपरांतच तेचेर लक्ष घालचें. वॉट टीएमसी स्टँड इज फॉर ओनली फॉर अ डेव्हलपमेंट. आम्ही जे आयज हिंगा जे सगळे आसा पळय हे खंय तरी गोंयांत त्रास जाता, गोंयांत जे वायट गोष्टी घडल्या त्याच्या खातीर आमी खंय तरी सगळे पक्ष आपले सोडून, खंयचे आपलो धर्म सोडून, सगळे सोडून एक कडेन येवन आमी गोंया खातीर कितें तरी फुडें करतले म्हणून आनी फुडें कितें तरी गोंयच्या बरें जातलें म्हणून आमी आज फुडें सरलेले आसा. सो माय नोट गोज टू एंटायर गोवा. वी आर फॉर द गोवन्स. आमी जे आयज टीएमसी म्हणून हिंगा जे आसात वी आर फॉर द गोवन्स आणि आमी गोंयकारा खातीर कितेंय करपाक शकता. असले हे फॉल्स प्रोपोगेंडा आमकां कांयच फरक पडपाचो ना. वी आर ऑन द वे अँड वी आर गोइंग टू नेक्स्ट गव्हर्नमेंट विल बी आवर्स. हे हांव सगळ्या गोंयकारांक पयलींच इन एडवान्स सांगता. वेरियन बीजेपी वोंट बी एबल टू क्रॉस द डबल डिजिट ऑल्सो. थँक्यू. Whoever is trying to do that, especially because election जे तितल्यान मदान करून हे केला न्हू. हो इलेक्शन प्रोपोगंडाच न्हू. हे जे सगळें चल्लां म्हणजे आता जयेशान सांगले तशें ते फाटल्या 10 वर्सांक पळय कितें आपणें डेव्हलपमेंट केलां हें सांगपाची तेंचे कडेन ताकद ना, कारण कांय करूंकूच ना. ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय तो जाल्यार बिलकूल करूंक ना. हेंच्या नोकऱ्यो सुद्दां हेका सेलाक काडलेल्यो आहा. सो हेका लागून खंय तरी आतां डायवर्ट करप परतून आनी ते धर्माच्या सायडीक व्हरप आनी सगळें राजकारण करप ही बुरशी पद्दत आहा. तेका लागून करतात ते. तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट करतना जय सियाराम म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट करची कितें म्हटलें हांवें पयलीं येवन तुमकां जय श्रीराम तुमी म्हटलें व्हिडिओ चालू जाले उपरांत म्हणून म्हटलें हांवें म्हटलें तशें कितें आहा तुमीच सांगलात मरे कोणी तरी म्हाका हें मागीर म्हणा मातशें प्रेस कॉन्फरन्स चालू जातकूच तेच कित्याक तर हांवें श्लोकूय म्हणून चालू केले मरे बाबा. आमी हिंदू आमकां खबर आहा. जय सियाराम की जय श्रीराम. जय सियाराम जय श्रीराम हितून कितें डिफरंट आहा. मागीर दुर्गा आनी शांतादुर्गान डिफरंट करतल्यात तुमी. जय श्रीराम म्हणजे एकलो जाता आणि जय सियाराम म्हणजे वीज सीते मातेच्या वांगडा जाता. हितून कितें सोजमान घेवपाक मरे हिंदू मरे तूं बाबा. सर आणि एक आहा की एक पार्टी आहा ती कास्टाचेर पॉलिटिक्स करता आणि दुसरी रिलीजन. तुमकां कितें सांगूंक जाय? एक पार्टी कास्टाचेर दुसरी पार्टी रिलीजनाचेर. जो कास्टाचेर पॉलिटिक्स करता पळय हांव भंडारी समाज आहा. ज्या पार्टीचो लिडर हेच्या पयलीं अण्णा हजारेच्या फुड्यान तेणेन सांगलेलें आपूण केन्नाच राजकारणान येवचो ना. तो राजकारणान येयलो. आपूण केन्नाच काँग्रेसीचो साथ घेवचो ना. पूण तेणेन काँग्रेसीचो साथ घेवन मुख्यमंत्री जालो. यमुना रिवर आपूण साफ करतलो. दिल्लीचें प्रदूषण आपूण काबार करतलो. हें सगळें सांगलेलें पूण यू टर्न मारलो. आयज तो भंडारी समाजाक मुख्यमंत्री करून म्हणटा पळय
हांव एक्चुअली भंडारी समाजाक मुख्यमंत्री करता म्हटल्यार हांव एज अ भंडारी हांव वेलकम म्हणूंक शकता, पूण पयलो फेस दाखयना रे. कोण म्हादेव नायक, सत्यविजय नायक, काय तो पुती गांवकार, कोण तरी फेस दाखोवंक जाय न्हू. आमी जातीच्या आधाराचेर मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री करतलो अशें म्हणप आसना. हितूनसून दुसऱ्या कास्टांनी हिंदू भितर गोंयांत 42 कास्टां आहा, 42 जाती आहा. तितूंतली एक जर भंडारी समाज धरले जाल्यार 41 जातीच्या भितर तो आमकां तिरस्काराचे नदरेन पळोवपाचो लोकांचो प्रयत्न जाल्लो आहा. हें आमकां वायट दिसता. हेका लागून खंयच्याच राजकारण्यान तुम्ही फेसाच्या आधाराचेर राजकारण करा, जातीच्या आधाराचेर राजकारण करू नका, धर्माच्या आधाराचेर राजकारण करू नका. इतलेच माझे तेंचे कडेन एक मागणी आहा. डेव्हलपमेंटाचेर करात, बरोबर.